मंत्री हे महाराज न्हय तर जनतेचे सेवक. जनतेच्या दारामेरेन मंत्र्यांनी वयचे आणि सामान्य मनशाक सोय सुविधा मेळची, तांचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हूण हो जनता दरबार. तशेंच सरकार तुमच्या दारी हो वेंचणुके खातीरचो स्टंट न्हय म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी सांगला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. This question is about Janta Darbar and Sarkar Tumchya Dari. It's because the Janta Darbar is a concept launched by Honorable Chief Minister on 19th June 2023. So far, there is just one Darbar which has taken place in South and North Goa. It's because the Darbar was normally held by Maharajas, and I don't know whether Chief Minister is having these Darbars to give a feel to the ministers of becoming Maharajas. It's because, sir, people of Goa don't need these darbars to be organized spending public money. The first darbar was held on 3rd July 2023 at Mapsa, attended by Honorable PW Minister Nilesh Kabral. And the similar way, the first darbar was held on 3rd July 2023 by Babush Monsarat. Speaker sir, what I have got an Annexure 4 states that 19,741 was spent by Collector North, and 86,105 was spent on by Collector South for the same event with the same number of people attended the same function. 1,20,000, 1,90,000. Speaker sir, my first supplementary question is, before that, I want to know, Sarkar Tumchya Dari was held, started by Honorable Chief Minister in 2020, before the 2022 elections. Was this event election campaign or a stunt by the Chief Minister, and why it is stopped now? Speaker sir, Elton Babat बरोच शिकून आयला. दरबार छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे दरबार भरताले म्हणून आमचे मंत्री गेले म्हणून आमी महाराजा समजना, आमी जनतेचे सेवक आसा. आणि ताका दरबार हो शब्द इतक्याच खातीर दिला कारण तो एक बरदस्त दिसता, लोकांकूय दिसता दरबार भरतलो म्हणजे जेणे करून आमी सगळे जाण थंयसर ॲडमिनिस्ट्रेशनांतले सगळे स्टाफ वयतले, आमचो मंत्री वयतलो. मंत्री थंय गेलो म्हणजे परत एकदां सांगता, तो महाराजा न्हू, तो जनतेचो सेवक आसा म्हणून तर तो जनतेच्या दारान वता आनी दारान गेल्या उपरांत तो दरबार भरता. म्हणून आमचो बाबूश मोन्सेरात हो मडगांव गेलो आनी बाब निलेश काब्राल हो आमचो म्हापसा गेलो. ह्या म्हयन्यान आमच्या 14 तारखे दीस म्हाका दिसता मिस्टर माविन गुदिनो म्हापसा वतलो आनी बाब रोहन खंवटो हो परत मडगांव वतलो. जेणे करून थंयसर तुवें जर प्रश्न तांकां विचारले, तेंच्यांनी आन्सर केले आनी थंयसली जी सगळी कामां केली ही तितकीच म्हत्वाची आसा. त्या खातीर ती कामां सुटसुटीत आनी सुटावी जावची म्हणून हे दरबार भरता. दुसरो तेणी प्रश्न विचारलो की सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट आसलो काय म्हणून. स्पीकर सर, सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम इलेक्शन स्टंट बिलकुल नासलो. हो कार्यक्रम सरकार लोकांच्या दारान व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसलो आनी म्हणून तर फाटल्या वर्साच्या कार्यकाळात जवळपास 11 कार्यक्रम वेगवेगळ्या तालुका लेवलाचेर केले आनी 11 कार्यक्रमांक खूब व्हडलो प्रतिसाद मेळ्ळो. स्पीकर सर,